सांत पावलो रोमकारांक म्हणटा आमी देवाचे दायजी. दायजी म्हणजे कितें? जाका आपल्या बापाय वाटेन भाटांत दुडवांत वांटो आसा तो. आमी देवाचे दायजी म्हणजे देवाचें कितें आसा तातूंत आमकां वांटो आसा. आमी सर्गींचे दायजी. देखून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत देवाक मानवता तसलें जावंक जाय म्हूण पावलो उलो मारता. फुकट आमकां तें मेळचें ना, आपशींच मेळचें ना. वय तें आमकां देवाचें देणें, पूण तें देणें आमकां मेळूंक आमचोय तातूंत वांटो आसा. आमी हांगासर ह्या संवसारांत बरें जिवीत जिवंक आसा, बऱ्यो करण्यो करूंक आसात. कशेंय हांव जियेतां आनी म्हाका सर्गींच्या राजांत वांटो मेळटलो अशें आमच्यान म्हणूंक जायना. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें शेनवार हो दीस जुदेवांक पवित्र, ताका ते साबात म्हणटाले. त्या दिसा वावर करूंक जायनासलो आनी त्या दिसा जेजू थंय मंदिरांत पळयता एकटी अस्तरी 18 वर्सां पासून पोंगी जाल्ली. आतां पोंगी जाल्ली म्हणजे कितें? ती इतली बागावलली, तिका फकत फातर माती हें मात दिसतालें. झाडाचेर आसली, फुलां दिसनासलीं, सुर्या दिसनासलो, चंद्र दिसनासलो, मळब दिसनासलें, नखेत्रां दिसनासलीं, मनशाचें तोंड सयत तिका दिसनासलें. फकत मनशांचे पांय तिका दिसताले. घडये हाताची बोटां दिसता आसलीं जायत. मातशें चिंतात, 18 वर्सां ती अशी बागोवन दीस काडटाली आनी ती थंयसर आयिल्ली. आनी जेजू तिका पळोवन तिका आपयता आनी तिका म्हणटा तूं बरी जाली, आनी तिचेर हात दवरता आनी ती सारकी जाली अशें आमकां लुकाच्या वांजेलांत वाचूंक मेळ्ळें. आनी ती देवाक दिन वाचूंक लागली, आर्गां दिवंक लागली. आतां थंयसर आसल्या त्या मंदिराच्या अधिकाऱ्याक हें बरें लागलें ना. ताका संतोश जावंक जाय आसलो, बाबा आमच्या जुदेव धर्माची एक भयण बरी जाली. ना, तो जेजूक सांगूंक सोदिना. तो जेजूक सांगूंक सोदता पूण सरळ जेजू सांगिना. तो लोकांक म्हणटा तुमकां हेर दीस नात, त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. शेनवारा कित्याक येतात तुमी? तेन्ना जेजू ताका जाप दिता. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे शेनवारा दिसा तुज्या गोरवांक, तुज्या गाडवांक तुवें भायर व्हरूं येता आनी तांकां उदक दिवं येता, खाण दिवं येता. तातूंत पातोक ना, पूण शेतांतलो वावर करूंक जायना अशें जुदेवांचें चिंतप. पण जेजू म्हणटा तें तुमी करिनात, करतात मू. तर ही 18 वर्सां पासून आमची भयण हे पिडेंत वळवळटाली, तिका सुटका दिवंक नाका. आतां जेजून तिका म्हणूंक जाता आसलें, बाय तूं फाल्यां ये, आयतारा ये, सोमारा ये, हांव तुका बरी करतां. ना, जेजूक तोच वेळ. ती बरी ना, तिका सुटका दिवंक जाय म्हूण जेजू बरो करता. जायते फावटी आमी कायद्याचे गुलाम जाता, चड करून आमी पाद्री. कायदे बरो, पूण कायदो कोणा खातीर? लोकां खातीर. म्हणटच गरजे प्रमाणे कायद्यान बदल जावंकूच जाय. ती अस्तरी पोंगी आसली, आमी पोंगी ना, आमी सगळीं सारकीं चलता. पूण आमचे भितर पोंगेपण आसा. जेन्ना म्हज्या काळजांत कोणाचो राग आसा, हांव पोंगो जालां, हांव पोंगी जाल्यां,
म्हाका दुसऱ्यांची नसाय आसा, हांव पोंगो जालां पोंगी जाल्यां, जें कितें म्हजे भितर वायट आसा हांव देवाचें तोंड पळोवंक शकना. म्हणटच आयच्या मिसा वेळार आमी देवा कडेन मागुया, सायबा म्हज्या भितर हें पोंगेपण आसा, हें तूं भायर काड, म्हाका तूं बरो कर, तूं म्हाका बरी कर आनी तुजी आनी तुजे परजेची सेवा करूंक म्हाका आदार दी.